चतुर्थीच्यो समेस्त गोंयकारांक आणि भारतीय वासियांक हार्दिक शुभेच्छा। सगळ्यात पहिली चवथीच्यो सगळ्या जाणांक हुनहुनीत परबी हांव आयज आमच्या पारंपारीक कोठंब्यांक घराकडे सकाळी फुडें गणपतीचे पूजन केल्या उपरांत मनाक खूप प्रसन्न जाता, आनंद व्यक्त करता आणि समेस्त सगळ्या गोंयकारांक हांव गणपतीच्यो खूप खूप शुभेच्छा दिता। गणपतीचे पूजन म्हणजे स्वयंपूर्णतेचो उत्सव। आम्ही ज्या पद्धतीत म्हणता की गणपती हो आमच्या चिकट मातयेपासून तयार करता, सुंदर अशी सुबक मूर्ती गणपतीची माटोळीपासून फळां फुलां ही सगळी गोंयच्याच मातयेंतली आसा। त्या खातीर स्वयंपूर्णतेक पूरक दिवपी हो असो उत्सव हांव सगळ्या जाणांक देवा कडेन मागता की तोच सुख करता आसा, तोच दुख हरता आसा। पुराय सगळ्या लोकांचे सुख दिवचे आणि दुखाचे हरण करपी अशी ही देवता आसा। हांव पुराय एक सगळे म्हणटा आसतना हांव इतकेंच म्हणटलो की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या मते आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हाका पूरक दिवपी अशी ही चवथ आसा आणि त्याच बरोबर पर्यावरणाचे राखण करपी ही चवथ आसा। सगळ्या जाणांनी वोकल फॉर लोकल हाका प्रेरीत दवरून आमी म्हणटा तशेंच स्वदेशी आणि वोकल फॉर लोकल हाकाच बूस्ट दिता आसतना ह्याय चवथीक आमी अशा पद्दतीन चवथ मनोवया आणि परत एकदा हांव गणराया कडेन मागता की सगळ्यांक सुख दिवचे आणि दुखाचे हरण करचे। गोंयच्या विकसीत गोंय 2037 करपा खातीर आमकां सगळ्या जाणांक ताकद दिवची हेच देवा लागीं मागता। परत एकदा गणपती बाप्पा मोरया। सगळ्या जाणांक तुम्ही पळयतात GNH।